हालेलुया. जेजून म्हाका आनी तुका पदवी दिल्या की ना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कालच्या दिसाचे वासाप काले सोनवाराचे वासाप सकाळीचे जेजू 22-70 जाणांक धाडिल्ले फाटी येतात. प्रेज द लॉर्ड. कितले जाण 22-70 72. कोण बावतिझम कान गेल्यात पळय. तुम्ही पुरा बावतिझम कान गेलात की. हॅलो. तर त्या 72च्या ग्रुपान तुम्ही आसात. प्रेज द लॉर्ड. तांदूळ नांव आणात 72चे नांव आसा ते ना. 72चे एक ग्रुप सुवार्ता परगट करच्या खातीर धाडलेले जेजून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तांतू म्हजे आनी तुजें नांव आसा. तांतू म्हजे आनी तुजे आमी मेंबर त्या 72 ग्रुपाचे मेंबर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून ते 72 जण फाटी येवन बारी संतोशान जेजू सांगता पळया. लूक इवांजेल 10 अध्याय तुम्ही काढा. लूक चॅप्टर 10 वर्स 17 थंय 10 अध्याय 17व्या वाक्यांतल्यान पळया. उपरांत धाडिल्ले ते 22-70 संतोशान फाटी आयले. कशे फाटी आयले. हॅलो. कशे फाटी आयले. आता आज तुम्ही नाईट विजिलाक आयल्यात. फाल्यां येताना तुम्ही फाटी कशे येतात. हॅलो. कोलो संतोष तुमकां तोंड तुकते जायना गे तुमचे. प्रेज द लॉर्ड. कोले संतोशान येतात. जेजू म्हाका मेळ्ळो म्हणल्यार संतोशान. प्रेज द लॉर्ड. जेजून म्हाका सुटका दिली म्हणल्यार संतोशान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार आमी ते 72 ग्रुपांतले आमी हर एकलो मेंबर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमचें नांव तातूंत बरोवन ना जाल्यार म्हाका आनी तुका देवान आमचें नांव काडून त्या ग्रुपान रजिस्ट्रेशन केलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुम्ही कोणी दुसरे नाही. या 72 ग्रुपांतले एक मेंबर तुम्ही आज हांगा आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळीं सांगा हालेलुया. 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 फाल्यां आमी फाल्यां की आज 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 आमी सांगा आज आमी नाईट विजील जावन फाटी येताना संतोशान आमी फाटी येतले. हांव जेजून म्हाका सुटका दिल्या. जेजून म्हाका बरें केलां. जेजून म्हाका आशिर्वाद दिला. म्हज्या कुटुंबाक आशिर्वाद दिला. संतोशान फाटी येतल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गट्ट ताळयो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. एक कोणग्यांक एक तरणाटो मागती आसा. मस्त तेंपाक तावन भायल्या गांवाक वचोंक प्रॉब्लेम्स कितें 2-3 फावटी एप्लाय केल्ली विजा करेक्ट जायना. एक फावटी पयशे बांदले ते पाटींग मेळोवनात. असले पुरा संगतींनी बंद पासान बंद नासले कोणगी मागतात तल्या तरणाट्याक. ह्या तरणाटो कोणी हांगा आसा. कोणी आसात की तल्याक मागतली. 3 फावटी कितें एप्लाय केल्लें आसा भायल्या गांवाक वचोंक. काम जायना आसा कितें. ओके. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. नेक्स्ट नाईट विजील जावन एप्लाय कर ब्रदर. नेक्स्ट म्हयन्या भितर तुजी विजा तुका कितें आसा डिझायर्स ते फुलफील केले जेजून ह्या वेळार. थँक यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. एक्सेप्ट दिस मेसेज. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज जेजून तुका हाडले एका उद्देशा खातीर. तुका असलेले बॉन्डेजेस तुका असले डिस्टर्बन्स तुका असले कामाच्यो अडकळ्यो जेजून खांड उडोवच्या खातीर तुका हाडिल्ले हांगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तर आमी खंयच्या ग्रुपांत आसा. 72च्या ग्रुपांत आसा. प्रेज द लॉर्ड. जेजूचे 3 ग्रुप आसले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. फर्स्ट 12 जाणांचो ग्रुप होय की न्ही. जेजू तसो लिडर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सेकंड आनी एक तेगांचो ग्रुप. कोण पुरा जेजू सांगत आपण व्हरतलो. पेद्रू, जुवांव आनी जाकोब. हे तेगांचो ग्रुप. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेगांचो ग्रुप. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक तेगांचो ग्रुप आनी एक 12 जाणांचो ग्रुप आनी एक 72चो ग्रुप. प्रेज द लॉर्ड. मागीर एक एकल्याचोच ग्रुप आसलो भारी डेंजर. तो कोण तो. तसो ग्रुप. त्याच्या ग्रुपान जॉईन जायनाका कोणी तुम्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. 72च्या ग्रुपान जॉईन जाया. थंय तावन तुमकां चान्स बरें करून देवाच्या सांगता जी येल्यार 12च्या ग्रुपान तुमकां
अवकाश मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थंय तुमी बरें करून प्रॅक्टीस करून देवा सांगात जी येयली जाल्यार त्या 10 जाणांच्या ग्रुपान तुमकां अवकाश मेळोंक चान्स आसा. ताचे इतले भाग्यवंत कोण दुसरें नाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. इतले तर पुरो म्हणटात की तुमी 72चो ग्रूप पुरो हांगात हांव संतोष पावता म्हणटा की मुखार वेतात खंय घरा गे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तर त्या गांजानाच्या ग्रुपाक तुमी पावचे जाल्यार मस्त कश्ट आसात. प्रेज द लॉर्ड. ते पावता म्हणसर कश्टात मागीर मागीर प्रॉब्लेम ना. प्रेज द लॉर्ड. ते अचिवमेंट त्या ग्रुपाक आमी पावचे जाल्यार मस्त कश्ट आसात. प्रेज द लॉर्ड. पळया हांगा 22-70 जण पाटी येवन सांगतात पळया जेजू कडेन पळया सोम्या तुजें नांव काडल्यार देंवचार सयत आमकां खाल जातात. पळतात न्ही आमकां आमकां जेजूचें नांव काडन सैतानाक फरमयल्यार तो सैतान सयत तुमच्या पांयांक पडटा काल जाता. तितली पदवी तुका आज दिल्या देवान. प्रेज द लॉर्ड. तुमी एक्सेप्ट करतात गे करतात गे वय गे उजव्या हात जेजू थंय घाला. जेजू थंय सांगा जेजू सांगा जेजू आज तुवें दिल्ली ती पदवी सैताना विरोध झूज मांडून म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितांत म्हज्या लग्ना जिवितांत म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत हांव जिखतलो. हांव जिखतली. सैतान म्हाका कितेंच बाधा करूंक शकचो ना. आमेन. 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 द पावर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तुमच्या घरांनी तुम्ही पेट्याक म्हणी बसतात गी. हॅलो पेटे आसा न्ही. प्रेज द लॉर्ड. ओळख नातल्या गायल्यार कालें करता तो गोंगता मात्र न्ही चैन तान सोडल्यार आं सापता न्ही पयलें धांवडाय ना थंयत सापताय. तितले दम्मू ना पेट्याक थंयत सापंक धांवडायता पयलें. तूं बियान धांवशी जाल्यार धांवडायता. हॅलो धांवडायता. प्रेज द लॉर्ड. खंय व्हडलो पेटो जावं दी तूं धैर्यान ताका पातोरकान येवन मुखार राव. पाटी गेटी भितर वचून पावता कित्याक तो ताच्या बाउंड्री भायर आयला. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच सैतान जेजूच्या नांवान तुमी मुखार रावल्यार त्या पेट्या बरी तोय ताच्या टेरिटरी भितर धांवता. तुमकां कितेंत बाधा करूंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून देवान आमकां एक हातेर दिलां पळया. थंय ते 22-70 जण धांवून येवन म्हणटात सोम्या तुजें नांव काडल्यार देंवचार आमकां खाल जातात. प्रेज द लॉर्ड. तुमी तांच्या ग्रुपांत आसात गी ना. हॅलो आसात गी ना. आनी देंवचार पळयल्यार धांवतात गी ह्या मुखार रावतात. आमी आमकां कोणें माट केला आमकां तें केलां आमकां हें केलां. आज घरा मुखार लिंबो मेळ्ळो. हे लिंबो मेळ्ळ्यार तुमी सरबत करून पिया न्ही काल जाता तो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. म्हाका ओले पुरा मस्त मेळ्ळां पयलें मिनिस्ट्री घेवच्या पयलें. हांव तें जाल्यार मागण्यान नातलो पूण म्हाका इतलें धैर्य खंय आमच्या घरा मुखार खंयचेय नारळ कातर कुंभकां घाल तो नारळ भितून बरें करून खातालो हांव. काल जाता लिंबे आनी पळय वते मेल्ल्यार हिंदुवांची पुरा मेल्यार उलपयल्यार ते बोंडे दवरतात न्ही ते बोंड्याक नांव पियेतालो. काल जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मेल्ल्यांचे कांय उपात्र ना दुपात्राचे जिवाल्यांचे. प्रेज द लॉर्ड. पळय पळय तुमच्या कुटुंबांत मेल्ल्याचे उपात्र आहात ते तुमकां ना जिवाल्यांचे उपात्राचे. प्रेज द लॉर्ड. देखून मेल्ल्याक भिये नाकात सैतानाक भिये नाकात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते कांय करूंक सकाळना तुमी बळवंत देवाची हातेरां जाल्यार तुमचे मुखार सैतान रावना. प्रेज द लॉर्ड. ते 22-70 जण येवन कशें रिपोर्ट दिता बारी म्हाका लायक जालें. हांवें कालच्या दिसा वर्ड ऑफ गॉड यंत हांवें प्रोक्लेमेशन दिलां सकाळचें. डेली आमी थोडे नियाळ करता हांव हें देखून पळया. देखून जेजू जाप दिवन म्हणालो तांकां सांगी लागलो अंतराळांत हांव जग लाने पडिल्ले बरी सैतान पडून आपटल्लो धपटल्लो हांवें पळयलो. ह्या 22-70
जाणांनी देवसार धांवडायतना जेजून पळयलें देवसार खंय धांवन पडलो वयर आसा तो अंतरळार. तुम्ही चिंती नाका धरणीर आसा म्हणून, तो धरणीर रावना. तो मळबाच्या वयर 3 हंतांनी ताची राजवट चलता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमी जिंच्या आकाशा वयर सर्गीत आसा म्हणून एफेसकारांचे पत्र तुम्ही वाचून पळया. त्याला सांगता आमचे झुजू मनुष्या विरोध नाही, अंधकारी संसाराच्या राजत्व आणि प्रभुत्वा विरोध अंधकारी संसार गोंचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वयर वयर आसा देखून जेजू पळय क्लियर सांगता. जेजूचे उतार तुम्ही ऐकया. जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो अंतराळात हांव जगलाने पडिल्ले बरी. कळ्ळें? जगलाने खंय तावन पडटा? अंतराळात हांव. तुमकां केदाळे मारलां देवा करगा. प्रेज द लॉर्ड. देखून तुम्ही जिवंत आसात न्हय. मरले जाल्यार गेल्ल्या ते दिसत. प्रेज द लॉर्ड. देखून पळया जगलाने पडले बरी, जगलाने पडिल्ले बरी. सैतान पडून आपटल्लो हांवें पळयलो. आपटल्लो म्हळ्यार एक बॉल पळय काडून धरणीक मारल्या कशें जाता तसें 22-70 जणांचो पावर. आज तुम्ही हांगा 200, 300, 400 लोक आसात म्हूण चिंतया. आज तुमचो पावर इतलो की आज तावन तुम्ही नायट विजील करून घरा बसून खंयची खोटी शक्ती आल्यार ताचे विरोध झूज मांडल्यार देव म्हणटलो जेजू म्हणटलो पळय सैतान वैतावन धरणीक आपटल्लो हांवें पळयलें. तुमच्या मागण्याद्वारे तुमच्या सत्ते वरवीं ह्या नायट विजीला वरवीं देवान तुमकां दिल्ली पदवी तुम्ही उपयोग करता जाल्यार तुम्ही देवाचे भुरगीं 22-70 ग्रुपान तुम्ही आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून एके पाटी काल गोता की आमचे भितर कसली सकता म्हणून आमकांत गोतू ना थोडे पाटी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. एक पाटी कुंकडाच्या पिला वरवीं पिलां काडटाना एक गिदाचें थांती दवरलें गे. प्रेज द लॉर्ड. आनी कुंकडाच्या पिलां काडटाना काल जालें गिदाचें पील जालें. ह्यो कुंकडां वट्टूत रावून 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 गीद कितें ऑरिजिनल ती आपणे ताची सकत ताका गोतूच ना. तो त्या पिला बरीत जालें. प्रेज द लॉर्ड. मागीर एक दीस एक गोन वयर उपची पळयता गे. पळयतना ताचें तोंड ताचें कालेती हाची कालेती हाचें तोंड एकच दिसता. हे इतलो वयर उपता हांव धरणीर चलतां. ताच्या मागीर त्या गिदाच्या पिलान उबोवंक सुरू केलें गे. प्रेज द लॉर्ड. उबोवन 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 वयर गेलो. मागीर येत्त पिलांक खावन सोडलें गे ताणें. प्रेज द लॉर्ड. आमची गत तित्त. प्रेज द लॉर्ड. आतां एक 25 दुकर आसा म्हूण चिंतया. त्या दुकरा वट्टी एक गायचें एक वासरूं घाला. तें गायच्या वासरूंक काल जाता दूद कोणाचें येतात? दुकराचेंच येतात. तुमकां हांवें तशें सांगचें न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तर तुमी देवा सांगता आसा जाल्यार जेजू सांगता आसा जाल्यार तुमचे गूण कशे जातात? जेजूचेच जातात. प्रेज द लॉर्ड. आतां कुंभार तुमी हर एकले मिसाक येतात गी. हॅलो जांब्या कडचे हात वयर गेला. हय हय थोडी आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जांब्या कडल्यो कोणेंगी हात वयर कोणेंगी गेलो. थोडी पडी आसन जाता म्हळ्यार आमचें तें कालें आसा म्हणून आमकां गोत्तू ना. आनी हांकां कालें सांगतात म्हणून काना की आयकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. देखून मगच्या भावा आनी भयणींनी आमची सकत पळय तुमी मिसाक येतात न्ही. हॅलो मिसाक येतना तुमी कुंभार काण घेतात की त्या कुंभारांत कोण आहा? प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमी बीफ खातात की हांव काडनोचो तो व्हडले सिंगाचे कोणी खायनात. कोली किरिस्तांव माई. प्रेज द लॉर्ड. तुमी कांय नासतना तितली रेड जाल्या थंय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय आतां बीफ ते मांस केल्यार पळय व्हडलें मांस केल्यार तांतू इल्लें त्या मांसांत रक्ताचे गूण आसात की ना? आसात. तें केल्या उपरांत आमी कालें करता
पाड्याची कली पाड्या कालें करता हांडचे हांडचे गाय कालें करता कोटायता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हे मांस खाऊन आपणे आमकां कोणाक काणचें गे म्हणून लास्टाक कुटुंबाच्या भावाक काणचें भयणीक काणचें आवयक काणचें बापायक काणचें हेणें बायलेक काणचें हेणें घोवाक काणचें गाणचेंत काम बीफ खाऊन पळय ताचे गूण आमचे ते आयल्यात की ना आयल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मागीर तुमी कुंकाड खातात की कुंकाड आतां तें कांय नातलें कोण दिनात न्हय कुंकाड केल्या उपरांत कुंकडाच्यो इल्ल्योश्यो बुदी आमकां येतात न्हय हॅलो कुंकडाच्यो बुदी कालें उस्तूंचे उस्तूंचे आमच्या कुटुंब आमच्या घराचें आमी उस्तिना आमच्या घरांत आमच्या कोंबयेक उस्तूंक सोडिना आमी धांवडावचे दुसऱ्यांच्या बागलार वचून उस्तूंचे दुसऱ्यांची माडां मुळां उस्तूंची वय की न्हय कुंकाड सांगले तुमी न्हय कुंकडाक वय की न्हय आतां तुमचीं कुंकडां तुमच्यात घरा ते माड आले उस्तूंक सोडटात तुमी ना धांवडायतात थंय वचून दुसऱ्यांच्या आमकांय पळय कुंकडाचें मांस खावन आमकांय कोणाच्यो कोबरो उस्तूंची काम आसा न्हय हॅलो उस्तिना ते अयो कोबरो उलयन जाल्यार न्हीद पडटा गे आमकां तली 22-70 जाणांच्या ग्रुपान नात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तली ह्या ग्रुपांत ना ती बीफ खावन पळय एकामेका हाणटात पळय तली ह्या ग्रुपांत नात कुंकाड खावन पळय कोणाच्या दुसऱ्या कुटुंबाच्या बरोबर उस्तितात कोबरो उस्तितात तांकां ह्या ग्रुपांत चान्स ना प्रेज द लॉर्ड बकऱ्या मांस म्हणी खातात गे तुमी बरें बकऱ्या मांस खातात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया लास्ट बकऱ्याचे पाय सोडिनात अणकिटी सोडिनात कानी सोडिनात मांडोय सोडिनात तसो मेंदूय सोडिनात त्या मुंबय आल्ल्यांक बेजा फ्राय काय हे बेजा फ्राय खाऊन दुसऱ्यांचे बेजा फ्राय करून सोडटात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बकऱ्याची काली सवय गोत्ता गे तो कसा आयकार म्हणून गोत्ता ताची गोमटी कातरता म्हणून गोट्टा ताच्या फाटल्यान येता की ना तशेंच आमी एक फाटी क्रिस्तांवां कोण आमकां नाश करता म्हणून गोत्त आसा कोण आमकां वायट करता म्हणून तांच्या फाटल्यान येता न्ही आमी आमचे कातरची गोमटीत न्ही तांणी हॅलो तर बकऱ्या मांस खावन ताची ही बुद्धी आमकां आसात मागीर खंय दुकरा मांस सुकोवन म्हणी खातात गे दुकरा मांस बायले आमचो गुर्त खंय क्रिस्तांवाचो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दुकरा मांस केल्या उपरांत तांकां आमकां रागात नासतना खावंकय जायना थोडे पटी हांवें पळोवचें हांवें दुकरा मांस हाडूंक गेल्या ते रगता खातीर झगडटात म्हाका रगात दिया म्हणून प्रेज द लॉर्ड रगात घालून खाता रगतांत गूण आसात की ना दुकराचे देखून कालें संवसारान घडल्यार शेजारा कालें घडल्यार एकाच बिल्डिंगांत आसतना तिल्या फ्लॅटान जाल्यार ह्या मनशाक कांय ना वो खाली त्या दुकरा बरी घुरां येता प्रेज द लॉर्ड आमकां कोणाचें पडोवन आसना आमी म्हणटा आमकां कितें पडोवन गेला तें तांचें न्ही काटान पडोवन दीत म्हणना ते म्हणटात की ना तल्यांक 72च्या ग्रुपान एंट्री ना तल्यांक एंट्री ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तल्यांक एंट्री ना तर आमकां तुमी बीफ खावन ते आणचो तुमकां स्वभाव आसा जाल्यार 72च्या नंबरांत तुमकां एंट्री ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बकऱ्या मांस खावन कोणाकी फाती येवन तुमी चलतात जाल्यार तुमकां ह्या ग्रुपांत एंट्री ना प्रेज द लॉर्ड कुंकडा मांस कान येवन कोणाच्या जिवितांतले तुमी उस्तून खातात जाल्यार ह्या ग्रुपांत तुमकां एंट्री ना प्रेज द लॉर्ड दुकरा मांस खावन आळसायन तुमी गोरेवन न्हिदता जाल्यार दुसऱ्या कोणाच्या तुमकां पडोवनूच वचोन जाल्यार ह्या 72च्या ग्रुपांत तुमकां एंट्री ना प्रेज द लॉर्ड कोणाक एंट्री आसा मिसाच्या बलिदानान जेजूचे मांस आनी रगत खावन जेजूचे शेगून कोणा थंय आसात पळय तांकां मात्र ह्या ग्रुपांत एंट्री आसा जेजूचे शेगून खाले मोग संतोष समाधान सस्निकाय बरेपण विश्वासपण बळेपण स्वदमन हे जेजूचे शेगून जेजूचे गूण प्रेज द लॉर्ड खंय बरोवन आसा गलतकारांचे पत्र 5 अध्याय 22 आनी 23 वाक्य
गलेशियन्स चॅप्टर 22-23 ह्या ग्रुपान तुम्ही जॉईन जायचे जाल्यार येशू गूण तुमचे थंय आसाचे. प्रेज द लॉर्ड. खंयचे पुरो आसाचे? मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, बळेपण आनी सदमान. 9 शेगूण. 9 शेगूण. जर तूं तुजें थंय रुताय करता जाल्यार तुका 72च्या ग्रुपांत एंट्री मेळटा. ना जाल्यार बेश्टें तुमी बोमरजे मात्र थंय अवकाश ना. थंय अवकाश ना. तुमकां ग्रुपांत येवचें की नाका? तर आज तो जिनी बदलिया न्ही. आज तो जिनी बदलिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोडे पटी कालें करतात गोताय ते एक हिंदीन एक गाद आसा. हिंदी गोता न्ही तुमकां? हां. 100 चुवका के बिल्ली हजको चली थी म्हणून. 100 उंदीर खावन पाप परिहार करच्या खंय गेल्ली गई? तशेंच आमी 100 रित्यो कर्ण सर्गींच्या राजाग्याचे म्हूण पळोवचे पूण आमचे गूण बदलनात. आमचे ते राग आसा. हॅलो आसा न्ही? तर ह्या ग्रुपांत एंट्री ना. मोसोर आसा गे? सांगचेंत नाका. क्रिस्तांवांक आसलेलो मोसोर दुसऱ्या खंयच्या धर्मांत ना गे. उलोव सांगलें तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोसोर आसा हगे. ते एक तुळवेन एक गाद न्ही नायक नायक हगे जातीक आले ते गोत्ता पळय तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर गोत्तू ना जाल्यार इवण्णी गादी गोत्ताल्या पुरो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमकां हागे आमचेंत कित्याक हे क्रिस्तांव एक बरी जिणी जिवंक जायना गे? कित्याक हे हगे? कित्याक हे मोसोर? कित्याक हो राग? कित्याक हे पितिसपणा? कित्याक मनशा फाटल्यान धांवचे, मनशाचो पाटलाव करचे? जेजू ना गे आमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 22-70 जाणांच्या ग्रुपांत तुवें एंट्री मारीचे जाल्यार 5 S तुमच्या जिवितांत आसाचे. 5 S. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून ह्यो संगती आज आमी पळोवया. 5 एक कीस आसात आमी वाचया. पयलें आमी देव आमकां ह्या ग्रुपांत येचे जाल्यार संवसारांत मेकळे करून आमकां सपरेट करता. प्रेज द लॉर्ड. आज पळय तुमकां सगळ्या कुटुंबाच्या विरार येतावन बेजार येतावन खंतीतावन ह्या तुमच्या समाज येतावन ह्या तुमच्या सगळ्या शेजार येतावन तुमकां एक मेकळे करून हांगा हाडलां गी ना? त्या जेजूक एक गट्ट थाळयो पेटा न्ही तुमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 पयलें तुमकां सपरेट करता. प्रेज द लॉर्ड. सपरेट केल्यार कित्याक म्हळ्यार आतां एक 25 ऑरेंज आसात म्हण चिंतया. तातूंत एक 2 कुसलीं आसात. ती कुसलीं थंयच सोडल्यार कालें जाता 25 देखून सपरेट करचें. तुमी पाड जावन असो, तुमी कुसवण असो, तुमी वायटाक वसोवन असो, तुमी वायट सवय सांडीचे. प्रेज द लॉर्ड. देखून हांगा आमकां सांगता देवाचो न्याय करता. जजेस चॅप्टर 13. जजेस चॅप्टर 13 वर्स 1 तावन कोण पुरो 72च्या ग्रुपांत जॉईन जावंक तुमी आशेता जाल्यार हें तुमच्या जिवितांत तुमी करीचें. प्रेज द लॉर्ड. फर्स्ट कंडिशन, फर्स्ट येस खंयचें पळया. न्यायकर्ताचें पत्र, न्यायकर्ताचो बूक 13वा अध्याय 1 तावन 7 वाक्य. इस्रायेलितांनी परतून सर्वेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. वायट दिसता तें केलें. ह्या इस्रायल परजेन त्या पोरण्या सल्ल्यांत कितले पटीन देवाक दुखयलां, कितले पटीन देवाक नेगार केलां, कितले पटीन देवाक विसर गेल्या, कितले पटी अन्य देवाची पुजा केल्या. म्हाका वाचतना बेजार जाता. आजुनी लोक तशेंच करते आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी हो खंयचो बायलो न्ही, आमचो किरिस्तांव. क्रिस्तांव न्ही ते, तांकां आमचे किरिस्तांव. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. पळय क्लियर सांगता मागीर मुखार वाचया आमी. देखून सर्वेस्परान तांकां सर्वेस्परान तांकां 40 वर्सां 40 वर्सां फिलिस्तियांचे अधीन केले. फिलिस्त्याच्या अधीन केली. 40 वर्सां. कितली वर्सां? तांणी देवाक विरोध केल्ले वरवीं देखून आमी खंयच्याय रितीन देवाक विरोध वेताव, देवाच्या उपदेशा विरोध वेताव, ह्या मसरान आनीक आमच्या कुटुंबांत वायट करता जाल्यार आमचेरी कस्तां वयर कस्ट येतात. आमी खंयी सुकोवन पडल्या. तुमकां कस्ट आसात की ना जाल्यार तुमची शिमटी धरून कोणाच्यान जाती. प्रेज द लॉर्ड. कस्ट असल्यार न्ही येवचे आमी. प्रेज द लॉर्ड. हांव एक कस्ट येताना दवलो म्हणून पळयल्यार तुमी चिंतूंक साध्य ना. प्रेज द लॉर्ड. त्या मुंबयांत उंदरांची रेस रेट आसता पळय, रॅट रेस, तशें हांव धांवतालो. नव्याक मगण्याक तें बेश्टें कांय ना. जिवीत परिवर्तन ना म्हजें. आनी मागीर म्हणून नव्याक बुधवार नव्यान न्ही. मागीर मुंबयची कोणी आसात की मुंबय घाल्ली. हय. प्रेज द लॉर्ड. मागीर नव्यान हांव रावतालो विक्रोलीतून 2 ट्रेनी चेंज करून माईमेचे. विक्रोलीतून दादारतून दुसरी ट्रेन धरून माईमेचे. माईम थंय सोलोवणेचे प्रत्येक. प्रेज द लॉर्ड. और एका बुधवारा कितली गोता की 100 वर्सां एक बुधवार सुकोन आसतना त्या माईम नव्यानाक गेला. काल्या खातीर गेल्लो हांव न्ही. तुमकां सांगना काल्या खातीर गेल्लो. म्हजे कस्ट परियार जायचे, म्हाका बरो जॉब मेळचे, म्हाका बायल्या गांवाक वचचें. 82 to 86 म्हणसर धांवलो. म्हजी जिनी बदलू ना. सोरो पियोन सोडू ना. रॉंग फ्रेंडशिप सोडू ना. जिनियन कांय परिवर्तन ना. अजूनय लोक नव्यानाक धांवता, रेतेरे जावता, जिवितांत परिवर्तन. दवा कांय मेळचें ना. प्रेज द लॉर्ड. देखून देवाचें उतर सांगता हांगा न्याय करता मुखार सांगता पळया. त्या काळार जोरांत दानाचे कुळयेचो मनोवा नांवाचो एक मनीस एकलो मनीस आसलो. ताची बायल वांज जावन आसली. आनी तिका भुरगीं नासलीं. आनी तिका वांज म्हणटाना भुरगीं नासलें. सर्वेस्पराचो दूत तिका दिश्टी पडलो. आनी ताणें तिका म्हळें तूं करीस वांज आनी तुका भुरगीं नात. पूण तूं गर्भेस्त जातली. आनी आतां तुमी मस्त स्त्रियो तुमी गर्भेस्त जाल्ली आसात न्ही. भुरगीं आसलीं कितलीं जाणां आसात. पुरा भुरगीं आसलीं गर्भेस्त जायनासतना भुरगीं जाल्या ते सगळ्यांक गर्भेस्त जाल्ली न्हय. पळय कितें सांगता गर्भेस्त जाल्ल्या वेळार कितें सांगता पळया देव. आनी एका पुताक जल्म तूं जल्म दितेली. जागृत राव आनी जावं जावं दी दाकां सोरो जावं हेर सोरो पिये नाका. अशुद्ध खाण खाय नाका. पहिले 72 ग्रुपांत तुवें येचें जाल्यार खंयचेच दाकां सोरो आपोड नजो, खंयचोच सोरो पियोव नजो. देवाचें उतर सांगता आनी मुखार सांगता पळया. कित्याक तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. ताच्या माथ्याक तुमी वाकर लायनाकात. कित्याक तो चिरको आपल्या जल्मात देवाचो नाजीर जावंक जाय. देवाचो नाजीर म्हळ्यार देवाचो सेवाक जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. ह्या संवसारान आमकां जल्म दिलो काल्याक देवान. हॅलो. खाओ पियो मजा करो आखागे. आमी सारकी क्रिस्तांव जिनी जियेना देखून न्ही आमकां कश्ट, देखून न्ही आमकां अनवार, देखून न्ही आमकां पिडाशदा, देखून न्ही आमकां निरासपण. पळय जेजू क्लियर सांगता. देव क्लियर सांगता. देवाचो दूत त्या स्त्रियेक सांगता पळया तुमी पळया कित्याक तूं गर्भेस्त जातली, एका पुताक जल्म दितली, ताच्या माथ्यार तुवें वाकर लावंक नजो. तें सोडया. कित्याक तो चिरको भुरगो आपल्या जल्मांत हाडून देवाचो नाजीर जावंक जाय. तो इस्रायलितांक फिलिस्त्यांक हातांतले निवारंक सुरू करतलो. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया हालेलुया खस्तांत असल्या लोकांक पिडेंत असल्या लोकांक निराशपणांत असल्या लोकांक देवाचे उतार नेना असल्या लोकांक थंयच्यात मजा मारतल्या लोकांक पाटी हाण्ण देवा थंय सर्वय म्हणून तुका आनी म्हाका ह्या संवसारान जल्म दिल्लो. हॅलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. पळया कित्या खातीर जल्म दिल्लो. हांव हे 30 आनी 3 वर्सां नेना आसलो. म्हाका म्हजी आवय म्हाताऱ्या प्रायार म्हाका जल्म दिल्लो. 9 जाणां भुरगीं पयलीं आसात आनी दवो हांव आसलो आवय की गुर्तना कित्याक म्हळ्यार तिका प्राय जाल्ली. माय काले म्हणाली माय बाबा कडेन म्हणाली की काले म्हजें पोट व्हड जावन वता काय ट्युमर जाला आसतलो ते दाळ खंय टेस्टांनी बरो आसा. आतां काय ना हांगा एक चूर जालें म्हणटा दवली डॉक्टरारसीन रगत टेस्ट केलें तें टेस्ट केलें हें टेस्ट केलें. मागीर डॉक्टर म्हणटा त्या भुरग्याचें हार्ट 3 हप्त्याच्या भुरग्याचें हार्ट सारकें ना म्हणून खंय जावन कळचें. प्रेज द लॉर्ड. पयलें ती स्पेशालिटी नातली. प्रेज द लॉर्ड. आनी बाबान म्हज्या आवयक व्हरून खांगनाडी आस्पत्रेक व्हरून टेस्ट करतना डॉक्टर म्हणालो गय हे 5.5-6 म्हयने जाले गुरुवार ह्या साहेब 6 म्हयन्याचे भुरगे हिच्या पोटांत आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो हांव पळय. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. कित्याक देवान म्हाका ह्या संवसाराक हाडलो देवाचो नाजीर जावच्या खातीर देवाचो सेवक जावच्या खातीर. पूण 33 इयर्स म्हाका गुंतूनातले हांव देवाचो सेवक जायचें आसलें म्हणून. आमी तुमचे बरीच गम्मतां मारूंक सुरू केली. आमी तुमचे बरीच क्रिस्तांव जिणी जिवंक सुरू केली. पूण जेन्ना देवान हात लायलो जेन्ना आपडलें म्हाका कळ्ळें हांवें देवाचें सेवक जावंक आयलो. हांवें देवाचो एक याजक जावंक जाय आसलें. पूण ते जाल्यार प्राय उतरोवन गेल्ली. काजार जावन जाला एक भुरगें जावन जाला. मागीर कोण सेमिनरी काण घेता. प्रेज द लॉर्ड. काण घेता ना पातलें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. पयलें तुज्या बायल्या भुरग्यांक पळय मागीर हे सेमिनारीक म्हणो गा. प्रेज द लॉर्ड. पूण देवान ताचें काम केलें म्हज्या जिवितान. 25 वर्सां जावन कंप्लीट सोडून काम घेवन सोडून स्वार्थ परगडचें काम करते आसा. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. म्हाका वर्णांतलो गांव ना वर्णांतलें राज्य ना ह्या भारत राष्ट्रा भितर. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. कित्याक म्हज्या भावा आनी भयणी तुमी ह्या संवसारांत जल्म घेतलो जाल्यार तुमी हर एकली देवाचे सेवक जावच्या खातीर जल्म दिल्लो तुमकां. आसात की तुमी सेवक आज आसात की सांगले न्हय आमी 72 जाणांच्या ग्रुपांत आसा म्हणून व्हडल्यो ताळयो पेटले न्हय. आसात गे चिंतून पळया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हांवें मुखार सांगता पळया देवाचे उतार मुखार बायलेन वचून दादल्याक म्हळें आतां बायलेन वचून दादल्याक म्हळें पळया देवाचो एकलो मनीस म्हजेरशीन आयलो. ताका देवदूताचें रूप असलें खरेंच तो भयंकर आसलो. तो खंय जावन आयलो म्हणून हांव ताका विचारलें ना. ताणें आपलें नांव म्हाका सांगलें ना. पूण ताणें म्हाका म्हळें तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली देखून जावं दाकां सोरो जावं हेर सोरो पियो नजो अशुद्ध कण कांय नजो कित्याक तो चिरको भुरगो जल्मांतल्यान मरा पर्यंत देवाचो नाजीर जावंक जाय म्हणून घोवाक सांगलें. रिपोर्ट दिलें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आजकाल खंयचेय कळल्यार थोडी स्त्रियो दादल्या कडेन शेअरिंग ना. प्रेज द लॉर्ड. दादल्या कडेन शेअरिंग करनात. दादल्याक तें कालें जाल्यार आपल्या बायल्या कडेन शेअरिंग करनात. टॅरिंग मात्र एकामेका रिलेशन पिंच मात्र काम करतात. देखून हें पुरा आवय बापाची हे पुरा झगडी पुरा पळोवन पळय आजकालची भुरगीं काजारत जायनात. कोणाक जाय आमचे कितलीं जाणां युथांक कावन्सिलींग हाडटना म्हणटा कोणाक जाय मम्मी डॅडीचें झगडें पळोवन पळोवन आमकां पुरो जालां देखून हांवूय काजार जावन थंत करीचे की म्हाका काजार नाका. प्रेज द लॉर्ड. ही आवय बापूय झगडता 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 मागीर दुओ काजार जायना म्हणटना आनी मुलक्यान फादर आब्बू कडेन माथ्यार हात दोन मागोवचें काय माती बायबल रजार करूंचें काय कितें फायदो. हॅलो प्रेज द लॉर्ड
फायदो जायत की काय जायना. कितलीशीं जाणां आसात मंगळुरांत, कितलीशीं जाणां आसात आपले आवय बापाय आज रडतात, दुखां काडतात, आपली भुरगीं काजारां कित्याक येना म्हणून. हांवें म्हणलें तुमचें कर्म पळया पयलें, तुमी कितलीं झगडल्यान पळया. त्या भुरग्यांनी ल्हानतावन पळयलां न्ही. कोणी तरी काजार जावंक आयकतीत की. आतांची भुरगीं कितलीं स्मार्ट आसात. प्रेज द लॉर्ड. पयलें पुरो आमकां काजार कोणाक जाल्यार वचून काजार जाल्या. पयलींचे पुरो स्त्रियो न्ही गे, चेडे दाखयनात, बापाय दाखोवन पुताडे काजार करतात एक एटी. प्रेज द लॉर्ड. ती पयलींची गजाल. आतां जाता की तशें जायना. देखून हर एक मगाच्या भाव आनी भयणी तुमची भुरगीं तुमी जल्मताना. आतां भुरगीं जल्मल्या उपरांत कालें आवयक कालें गे बायंती बसोवंक गई, बरें करून बायंट बरें करून बसीचें करेक्ट. परतेक तिका इल्लेशें फेग्ग दिवचें गे. हांगा देवान सांगलां तिणें सोरो जावं दी, दाका रोस आनी आपोड नजो पिवो नजो म्हण. तिका ट्रिप्लेक्स रम्म गे. प्रेज द लॉर्ड. पळय पळय देवाचें उतर. तुवें 72च्या ग्रुपाक येचें जाल्यार तुवें अशें जायचें मोगाच्या भाव आनी भयणी. हांवें अशें जाल्या उपरांत मात्र देवान म्हाका यूज केलो, ताच्या पयलीं यूज करूं ना. 98 मुसरी देवा तें आयलो 96 जाल्यार इल्लेशें कान गेल्यार काल जाता न्ही गे. हॅलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. गलतकाराचें पत्र लूक चॅप्टर 1 वर्स 15 पळया. जुआंव बावतिस्मा विशीं देव सांगता. लूक चॅप्टर 1 वर्स 15. आमी त्या 72 जाणांच्या ग्रुपांत आसचे जाल्यार आमी कितें जायचें की म्हणून पळया. लूक चॅप्टर 1 कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्त जातलो. सर्वेस्पर देवा मुखार तो वर्त जातलो. तुमकां देवा मुखार वर्तें जायचें की नाका? जायचें की नाका? काली सांगल्यार पावना, काली सांगल्यार पावना. तुमी तशें करीचें न्ही. प्रेज द लॉर्ड. म्हळ्यार क्लियर सांगता देवाचें उतर. तो देवा मुखार वर्तो जातलो. वायन वा आमालाचें कसलेंय तो सेवचो ना. वायन वा आमालाचें कसलें तो सेवचो ना. सेवचो ना. त्या दाळा मात्र तो वर्तो जातलो. आणि त्याच्या आवयचे कुशीन असताना, आणि तो ताच्या आवयच्या कुशवांत आसतानांत तो पवित्र आत्म्यान बरो नासलो. तो पवित्र आत्म्यान बरो नासतलो. देखून मरी माय एलिझाबेथ सांगता उरली पळय. त्या जुआंव बावतिस्ताक पवित्र आत्म्यान बरयलें. एलिझाबेथीक भेट केल्ल्या वेळार मरियेच्या कुशवांत आसल्या जेजून ताका अभिषेक केल्ले. हॅलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जुआंव बावतिस्त पवित्र आत्म्यान भरलो. जेजू मारिफातत जेजू काली पळया एका दिसा जस्ट गब्रियल पुढ्यान संदेश दिला मात्र. आणि गब्रियल पुढ्यान संदेश दिता तुझी मावशी बहीण आता 6 महिन्याची गर्भेस्त म्हणून सांगताना ती प्रायवंतू तिची सेवा करचे म्हणून बरी माय आपले ते गर्भेस्त पाहून कान घेऊन दावादावी गेली. 90 महिला दावादावी सोलून गेली. कोणाच्या ताई? एलिझाबेथ. जेन्ना एलिझाबेथीक भेट केली तेन्ना तिच्या कुशवांत असल्या बाळकान उडी मारली. पवित्र आत्म्यान भरलो आणि तो जुआंव बावतिस्त. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक? मरियमाच्या कुशवांत कोण आसलो? जेजू आसलो. प्रेज द लॉर्ड. ती जेजूक कान फर्स्ट ह्या संवसारांतले फर्स्ट ताबेर्नाकल मरियमाय. प्रेज द लॉर्ड. आज थोडे तुमी मुस्तू कडेन थोडे पडे मागण्या घेतात. थंय सक्रामेंत ना, एवकारिस्त ना, तळ्या कडेन पुरा मागण्याक धांवतात न्ही. प्रेज द लॉर्ड. मस्त लोक आज हरिहरीने लोक थंय सक्रामेंत आसा की एवकारिस्ताक ते खंयचेय पळयना. वट्राशें आमकां हिलींग जायचें. प्रेज द लॉर्ड. जेजू न्हू लाजरासाक जिवंत केल्लें गे ना. लाजर मागीर मरो न्हय. हॅलो. मेल्लो न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू न्हू त्या विधवीच्या पुताक जिवंत केल्लें तो मागीर मरो न्हय. काली अजापाने अद्भुत तुमच्या जिवितान जावची म्हळ्यार देवाच्या महिमे खातीर मात्र मोगाचें न्हू. देवाच्या महिमे खातीर मात्र. तुम्ही देवाक महिमा दिवंक तयार आसा जाल्यार तुमच्या जिवितान जेजू अजापाने अद्भुतां करता. जर तुम्ही देवाक महिमा दिवंक तयार ना जाल्यार खंय धांवल्यार काय ना. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. खंय धांवोनी कांय फायदो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया गालतकाराचें पत्र पयलो अध्याय 15वें वाक्य. Galatians chapter 1 verses 15. पळया कितें सांगता. पूण हांव जल्माच्या आदींच पूण हांव जल्मोवच्या आदींच देवान आपल्या दयेन देवान आपल्या दयेन म्हाका विंगड केलो म्हाका विंगड केल्लो आनी ताचे साकरेक आनी आपयलो. ताच्या साकरेक लायलो. कोण म्हणटा हें? कोण गालतकारांक कोण पत्र बरयता? सांत पावल म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. देखून तुवें तुज्या आवयच्या गर्भांत आसतना तुका विंगड केला. 22-70च्या ग्रुपांत आसच्या म्हणून तुका विंगड केला. तूं आज त्या ग्रुपांत नासतना भायर गेले जाल्यार ती तुजी मिस्टेक, जेजूची मिस्टेक न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया मगच्या भाव आनी भयणी, पूण हांव जल्मोवच्या आदींच सांगया. पूण हांव जल्मोवच्या आदींच देवान आपल्या दयेन म्हाका विंगड केला आनी ताच्या साकरेक आपयलां. कोणाच्या साकरेक? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून तुज्या आपोवणे विशेष जावन आसा. तुजें आपोवणें नॉर्मल न्हय. हेर मनशां बरी तुजें आपोवणें न्हय. तुका आज हांगा हाडला जाल्यार तुजें आपोवणें तुका खळीत करच्या खातीर जेजून हाडला. तूं कोण गी म्हणून, तुजी डिग्निटी कितें, तुजी अस्मिताय कितें. अस्मिताय म्हळ्यार तुजी वळख. प्रेज द लॉर्ड. तूं कोण आज देवा मुखार कोण जावन आसाय, तुजी अस्मिताय कितें, तुजी वळख कितें, हे सांगच्याक जेजून तुका आज हांगा राती हाडला. प्रेज द लॉर्ड. देवाक एक घट्ट थाळी पेटोवन अर्गानी दिया. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड जीसस. हालेलुया. हालेलुया. तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र 2 अध्याय 20 आनी 1 वाक्य सांगता. 2 तिमोथी chapter 2 verses 21. जर कोण एकलो असल्या खादीम अवगुणांतली, जर कोण आपल्या खादीम अवगुण, आमकां एक मस्त अवगुण आसात की ना? हॅलो, आसात की ना? अवगुण आसात. त्या खादीम म्हळ्यार बारी पोरणे. बारी पोरणे तो काडूंक जायना कोणाच्यानी. सगळे अवगुण आसात आमचे ते. त्या खादीम अवगुणांतले आपणाक सदून नितळ करता, जो कोण आपणाक धुवन खादीम अवगुणांतले नितळ करता, तो उत्तम उपयोगाक पडटा तें आयदान जाता. तो उत्तम उपयोगाक पडचें आयदान जाता. तुमकां खंयचें आयदान जाय? आतां तुमच्या घरांत मस्त आयदान आसात न्ही गे? हॅलो, आसात गे? थोडीं कालें करतात शीत करूंक विंगडीत आयदान, न्हय मसली करूंक विंगडीत आयदान, दुकरा मास करूंक तें सोबीत करून बरें करून दवरतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागीर न्हावूंक आनी पुरा दुसऱ्यांत आयदान. मागीर आनी एक ताच्या सायडीन आसता तें दुसऱ्यांत आयदान, न्हय? आतां तुमकां खंयचें आयदान जाय तुमी चिंता. न्हांवचें आयदान जाय जे की, त्या सायडीचें आयदान जाय गी, ह्या शीत करचें आयदान गे, ह्या उदक पिवचें आयदान गे, ह्या उदक भरून दवरचें आयदान गे, ह्या नुस्तें करचें आयदान गे, मासली करचें आयदान गे, दुकरा मास करचें आयदान. खंयचें आयदान जाय? पोरण्या आयदान जाय गी? हॅलो, तुमी निर्धार करचो. तुमी निर्धार करचो. तुमी तो निर्धार करचो. तुका खंयचें आयदान जावंक जाय गे म्हणून. देखून तुमी खादीम अवगुणांतले. हांवें एक दीस मागलें शेंत. तुमी पळयल्यार जेरमाया चॅप्टर 18 वाचा. जेरमाया चॅप्टर 18 1 वाचा. थंय सांगता देवाचे उतार. हांव हांगा वाचूंक वचना. थंय सरस्पोर देव जेरमायाक दिश्टीक पडटा. कोणाक? जेरमायाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां केदाळे जेजू दिश्टीक पडला गे? ना गे. आळे हांगात तसा दिश्टीक पडला. तो जेजू न्ही गे. अयो, आनी काल तुमकां जायचे. तुमी पातयेनात गे सक्रामेंत जेजू आसा म्हणून. हॅलो, कितलीं जाण पातयेनात? अळे आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया.
देखून ते जरेमाय म्हणटा, जरेमायाक दिश्टी पड म्हणटा, आळे तू काय संदेश दिवचो आसा, वच कुंभाराच्या घरा वच. देव थंय कांय उलयना, कुंभाराच्या घरा वच म्हणटा. आनी जरेमाय चलता कुंभाराच्या घरा. कुंभार आपल्या चक्राचेर बसून आयदान करते आसा. काय करते आसा? आयदान करते आसा. ते एक सोबीत आयदान करते आसतना ते सगळें पाड जालें. आनी परतेक ताणें तित्त माती मुदो केली आनी ताच्याकी सोबीत आनी एक सोबीत आयदान केलें. पयलेंचें तो सोबीत आहलें तें पाड जालें आनी एक आयदान केलें. ते जाल्यार सरस्पर देव म्हणटा जरेमायाक, पळय त्या कुंभारान केल्ले बरी इस्रायल परजक म्हाका करूंक जायना गे. हॅलो, आज जेजू तुमकां सांगता, त्या इस्रायल परचेक त्या कुंभारान केल्ले बरी म्हाका तुमकां करूंक जायना गे. हांवें ते दीस मागल्ले सुमया, थंय सांगता पळया, एक पाड आयदान, कदीम आयदान ते पाड जाल्लें परतेक मेल्ट करून आनी एक आयदान सोबीत त्या कुंभारान केलें. सरस्पर देव, आज तुमी कशीं आसा जावंक पुरो, खंयच्या कश्टांत आसा जावंक पुरो, खंयच्या निराशपणांत आसा पुरो, खंयच्या सलवणेंत आसा जावंक पुरो, खंयच्या रिणाच्या भारांनी आसा जावंक पुरो, खंयच्या पिडेशेड्यांत आसा जावंक पुरो, पूण तुमकां थंय तावन काडून एक सोबीत आयदान करून देवाच्या आंगणांत जिवोवचें बरी करता. 72 जाणांच्या मेंबर तुमकां करते आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायगी आसतले आपोवणे तुमकां. जायचे जाल्यार एनकरेज. दीस इज द कंडिशन्स आर अप्लायड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. दुसरें सॅक्रिफीस जिवीत, सॅक्रिफिसाचें जिवीत. पयलें देवा खातीर तुजें जिवीत कालें गरजें, मेकलें गरजें. संवसाराचे आशा आकांक्षा सोडीचे, कुडीच्यो ओडण्यो पुरो सोडीचे. म्हाका तें जाय, हें जाय. तूंय ना बोडू डॅश म्हणल्यार आसा न्ही. आमकां वायकपटी दोळ्यांक पळयलें जाय. घरांत जागो ना जाल्यार आमी अन्न भरता. आशा आशा आशा. प्रेज द लॉर्ड. तुमी केन्ना मरणाक आनी गेल्या आदी? हॅलो, तुमच्या इगर्जेनी मरणूच जायना गे, जाता न्ही. प्रेज द लॉर्ड. तुमी मरणाची पेट पळयल्या गे, तातूंत न्हिदयल्या मनशां पळयलां गे. ताणें केल्ली आस्त बदीक, ताणें केल्लें तें व्हडलें घर, ताच्यो गाडयो, खंयचे म्हणी एक डॉक्युमेंट्साची कॉपी म्हणी पेट्यान दवरल्या गे. तुमी दवरल्या गे? RTC दवरल्या गे एक कॉपी? नाल्यार ताच्या बँक बॅलन्स एक चॅक, एमटी चॅक काणी घेवन वच म्हूण दिल्या ना. तर इतलें गॅरंटी आमकां मरतना कांय व्हरूंक जायना. जाता गे? तुमी पळयला न्ही, तांकां व्हरूंक जालाय तर तुमकां व्हरूंक जाताय, म्हाका व्हरूंक जाताय, जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून हे सगळी संवसाराचे खंयचेय तुज्या कामाक येना. प्रेज द लॉर्ड. कितें गरज आसा तें काण घे, बरें करून राव. प्रेज द लॉर्ड. एक्स्ट्रा नाका जाल्लें पुरा तुज्या घरांत भरनाका. कोणाकी दुबळ्यांक दी, दान कर कोणाकी. ते धाडो तुका देवाच्या लागीं येता. 72 मेंबराक येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां आशा 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 आशा, तरावळ आशा. थोड्यांक इतली आशा की लास्टाक खंय म्हणी 8 आण्याची पावली जोरोन काय उदक सुटल्यार मात फुक्क जाता, नाल्यार जायना. आशा. प्रेज द लॉर्ड. तुमचे बरें, तुमचे थंय कोणी आसची ना तशी. थोड्या कडेन सांगलें हांवें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून देवाचें उदर सांगता पळय, सॅक्रिफिसाचें जिवीत. उत्पत्ती ग्रंथ 2 अध्याय 20 आनी 4 वाक्यां. जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 24. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता म्हण सांगला. आश्रमांत घाल म्हण सांगलाय. हॅलो, आश्रमांत घाल म्हण सांगलाय. सोडता म्हण खंय सोडता? रानाक सोड म्हण सांगलाय, मार्गार सोड म्हण सांगलाय, तांची फासली सोड म्हण सांगला. तितलेंच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आवय बापायक तो सोडतलो म्हळ्यार ताची पासली सोडतलो. तेदो म्हणसर आवय बापाय सांगता जियेता. मागीर काजर जाल्या उपरांत कोणा वाटो जियेचे? मागीरय वचून आवय बाप वचून आवय सांगता न्हिदल्या जाताय, बापाय सांगता न्हिदल्या जाताय, जायना.
ते धर्मसर आम्ही हांव एक बापाय ओके तांचो मोग करी जा आमी पूण देवाचे उतर सांगता पळया साखरी आणि आपले बाईलेक एक व्हरता आनी बायलेक एक व्हरता आणि तीन दोगांय एकच कूड जातात तीन दोगांय एकच कूड जातात आज आमी एकत्र कूड जाली गोव बायलां मस्त जाणां आसात न्ही गे एकत्र कूड जाल्ली कितलें झगडें कर मारामारी कर एकामेका गायी कर गाणी म्हणत गे बायल्यान गायनात भितर काळजाक दिल्ले गायी आसात की ना तल्यांक 72 नंबरांत ना चान्स ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सॅक्रिफायस जायचे गोव बायलां म्हणटना आवय बापूय सॅक्रिफायस करूंक आसा आवय बापाय सांड म्हूण सांगूं ना आवय बापायक निमाणे गडये म्हणसर पळय म्हूण सांगला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी जिवंत कोण तुमचे आवय बापूय जिवंत आसात पळय ती जिवंत आसता म्हणसर देव तांचे मारिफात तुमकां आशिर्वाद दिता जर तांकां दुख येशी जाल्यार तांकां वायट करशी जाल्यार तुमी आशिर्वादां होगडायता तितलेंच सिराकाचो ग्रंथ 3रो अध्याय 1 ते 16 वाक्या वाचा आवय बापाय कसो मान दिजे कितले आशिर्वाद आसात कोण पुरा न्हिदोवन आसात तुमच्या बगलेन पळया रायटाक आनी लेफ्टाक जायते केदाळे पळयते रावा प्रेज द लॉर्ड एकादळ न्हिदोवन कोणी न्हिदोवन कोणाचे दोळे सयत जमणांत पूण हांवें सांगचें एके फावटी ते बोंबय आयल्ले हांगा पळय दोळे उक्ते धरून न्हिदची संवय आसा हांव त्या ट्रेनीर पुराय येतालो काम करूंक हांव AC टॅक्निशियन आनी मिल्क कुलर रिपेरी करचें काम करतालो मुंबय त्या ट्रेनीर येताना कितले जाण शेतात दोळे उक्ते करून थंय न्हिदतात पॉकेट मारली गोत्तुना कांय गोत्तुना गेटी प्रेज द लॉर्ड देखून तोल्या बुद्धीचे थोडे आसता देखून पळय सांगता पळया म्हणून इल्लेशे दोळे उक्ते करून न्हिदले आनी म्हणून पळया दोळे दांकून कोणी न्हिदोना तांकां हांव हांगा तावन पळयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 माथेवचो वांजेल आमकां सांगता 13वा अध्याय 40 आनी 4 40 आनी 5 वाक्यां मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 44 वर्स 45 सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरलेले एका दिरव्या बरी प्रेज द लॉर्ड ते 72 मेंबरांत तुवें एंट्री जावचें म्हळ्यार एका भुमींत पूर्ण दवरल्या दिरव्या बरी आतां कालें करताय ते दिरवें तुका जाय कालें करताय पळय मुखार सांगता कोण एकल्याक ते मेळटा कोण एकल्याक ते मेळटा आज तुमकां हर एकल्याक तें मेळचें और एकल्याक कोणूच तोकडून नजो तुमी म्हाका तें दिरवें मेळ्ळां वारी संतोश म्हाका प्रेज द लॉर्ड तुमकां हर एकल्याक मेळचें आज तुमी सकला बसलात आनी एक दीस हांगा येवचे तुमी ह्या जाग्यार येवचे तसले पॉवरफूल इन्स्ट्रुमेंट्स तुमी जायचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हागे एक दोगां जाणांक एक म्हळ्यार देवाची सेवा करचे असले एक वर्तें देणें दिवंक आशा येता कोणी आसात गे हांगा देवाची सेवा करूंक आशा आसली प्रेज द लॉर्ड ओके एक तरणाटे कोणी आसा तरणाटी दोगां जाणां आसा कोण आसा तरणाटे आतां वयर घालता म्हाका एक देवान आपड नाल्यार पुरो म्हणून प्रेज द लॉर्ड हांवें चिंतलें दसंत प्रेज द लॉर्ड हांव सुरू रेतीर गेल्लो कुवेटाक जबरदस्ती हांव म्हज्या इतल्या वचोना म्हजे बायलेन म्हाका जबरदस्ती वोन नेल्ले या रेतीर या म्हणून प्रेज द लॉर्ड 1996 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून चड जावन हांगा दादल्यांक गत्त आसा काल केल्यार एक बायलेच्या उतार एके फावटी आयकचें पडटा वय की न्हय अरे वय गई पळय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बऱ्यान आयकल्यार वन्नी भियान आयकोन वचो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थोडे दादले बायल म्हळ्यार तरतात कडकड हमतात थोडे तयली बायल हांगा आनता पा तुमी पुरा मोगाचे आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जबरदस्ती येल्लें कुवेटान म्हाका 1996 प्रेज द लॉर्ड जबरदस्ती आनी म्हजी बायल मुक्कर वचून अध्यक्ष स्थानार बसली प्रेज द लॉर्ड थोड्या बायलांक तितू संवय न्हय मुक्कार वचून बसतात पळय की न्ही मिसाकी मुक्कार मग्नाकी मुक्कार सकणांकी मुक्कार देवाच्या राजा खातीर नाका फाटल्या नाका प्रेज द लॉर्ड आनी हांव गेलो हांव फाटल्यान रावलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया फाटल्यान रावलो ते दीस
ते दळ आमचे कुवेट कॅथेड्रल कालंगी रिपेर जाताले आनी आमकां फालिस्तिनाची इगर जाली सैतान कुवेट आले कोणी आसात गे आसा फालिस्तीन इगर जाली न्ही त्या फालिस्तीन इगर्जेंत रेतीर 96 ऑगस्टाची 14 तारीख बरोबर म्हाका उडास आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी त्या दीस रेतेरे गेल्लो आळ ते दीस हो फ्रांसीस रेबेल्लो पाद्री हेजे कितें प्रेज द लॉर्ड फादर फ्रांसीस रेबेल्लो ಗೊತ್ತಾ तुमकां बारी नवार्दीक पाद्रे आपणे आमकां बरो कोडयाळा कारिझमॅटीक हाडुल्लो याजाक तो प्रेज द लॉर्ड तो भाग्यवंत याजाक प्रेज द लॉर्ड तो थंय ते हांव तो फालिस्तीन येते रेतेर दिता हांव फाटल्यान म्हळ्यार लोक पुरा मुखार सादारण एक 1,500 लोक तेन्ना भरता त्या फालिस्तीन इगर्जेंत लास्ट डोराच्या भायल्यान रावलो भितर वचना म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक म्हाका रे कारिझमॅटीक म्हळ्यार जायनातलें हांव तांकां म्हणटालो कॅरिझमॅटीक बॉब घालच्या मनशांक क्रॅकमॅटीक म्हणटालो इल्लेशें स्क्रू ढिला म्हणून प्रेज द लॉर्ड आनी फाटल्यान रावलो प्रेज द लॉर्ड फाटल्यान रावलो मस्त बरी सांगलें कित्याक म्हाका सांगूंक बरें जाता म्हजें परिवर्तन कशें जाल्लें म्हणून प्रेज द लॉर्ड ते दळ मुसर हांव मिसा करेक्ट इगर्जे भितर वचनातलो केदोळे इगर्जे गेल्यार भायल्यान हांव रावतालो प्रेज द लॉर्ड आतां मस्त आउटस्टँडींग क्रिश्चन्स आसात की ना आउटस्टँडींग क्रिश्चन्स तुमचे पैकी आज कोणी आसूंक पुरो प्रेज द लॉर्ड आज जबरदस्ती तुमकां कोणी आडलो जावंक पुरो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी हांव फाटल्यान इगर व्हडलो दारवो आसा त्या दारवत्यान से हात बांदून से रावलो पाद्री काल हें करता पळया म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हो उलयता 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 देवाच्या उतार म्हज्या कानाक एक किरी गाणा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव चिंतलें आनी पाद्र्याक म्हणलो म्हाका येदोळ त्यार हांव ऑपरेशना जालें आनी म्हणलो प्रेज द लॉर्ड कितली कारिझमॅटीक म्हाका नाका आबा कारिझमॅटीक आसल्यार कितली ऑपरेशनां हेर या बा म्हाका नाका प्रेज द लॉर्ड भायर रावलो हांव म्हजे इतल्या रावला शांत रावन स्टायली रावला ते जाल्यार बरा ते जाल्यार म्हजी एज 32 उतरल्या मात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी पाद्र्याक म्हणलो अशें एक्ट्स चॅप्टर 16 वर्स 31 जर तेजे कृत्य 16 अध्याय 30 आनी 1 वाक्य जर तूं जेजूचेर विश्वास दवरशी जाल्यार तूं आनी तुज्या घराणे तुज्या आनी तुज्या घराणे आज तू या नाईट विजयला आयलाय जर जेजूचेर तूं भावार्थ दवरताय विश्वास दवरताय या 72 नंबरान तूं येताय जाल्यार तूं बाचाव जाताय तुज्या घराणेय बाचाव जाता प्रेज द लॉर्ड ओडोलो देखून त्या त्यागाजना संदेश आल्लो पळय कुटुंबाचे इतले समस्या काणयोन ती आयल्यांत आज ती आयल्यांत जेजू म्हणटा तांकां बाचाव मात्र न्ही तेंचे सगळें घराणें बाचाव करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कित्याक म्हळ्यार तुमी पाटी येताना तुमच्या काळजांत पवित्रत्वाचो उत्सव पेटोवन तुमी पाटी येतल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी उतार आयकतना जोर आसलो हांवें जेजूचेर पाती येल्यार हांव परिवर्तन जाता वय ओके म्हजें घराणें कशें परिवर्तन जावचें लॉजीक पळया सारकें एका लेखार न्ही गे पूण देवाक तें असाध्य न्हय देवाक तें असाध्य न्हय आज तूं एकसुरपणांत आसाय जालो आज कोणी एका कुटुंबांत एक सांदो जावन तूं आयलाय जाल्यार तुका देवान विसरून काडलां तुजें कुटुंब बचाव करच्या खातीर तूं जावन आसाय देवाचें एक इन्स्ट्रुमेंट तुज्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यान बाचाव जायचें म्हणून देवान तुका विसरून काडला आज ह्या मंदिरान तुका हाडला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्याला पाद्र्या म्हणलो फाटल्यान एक तरणाटो आसा ताका जेजू आपडला म्हणलो प्रेज द लॉर्ड हांवें म्हज्या दाव्याक आनी उजव्याक पळयलें म्हाका एक गॅरंटी आसली देव म्हाका एक सुकोवणी आपडचो ना म्हणून प्रेज द लॉर्ड आज थोडे तरणाटे तशेंच आयल्या तांकां म्हजे बरीत म्हजें चिंताप घेवन आयल्या तांकां जेजू आज फस्ट एनकावंटर करता प्रेज द लॉर्ड आदले फावटी हांगा एक रेतीर जाल्ली रेतीर एक म्हाका एक देवाचें उतार दिवंक पदारा ब्राह्मण अवकाश दिलो हांव आयलो तातूंत यूथ मस्त आसली आनी एक चेडवाक एका आवयन जबरदस्ती करून ओडून हाडलें कॉलेजीचें चेडूं प्रेज द लॉर्ड आनी हांव हांगा स्टेजीर आसतना जेजू डायरेक्ट त्या चेडवाक एनकावंटर करता प्रेज द लॉर्ड डायरेक्ट एनकावंटर करता प्रेज द लॉर्ड हांवें इमिडिएट संदेश दिलो ह्या चेडवाक पळया जेजू एनकावंटर करते आसा तुका जबरदस्ती मम्मीन हाडलो न्हय वय म्हणालें प्रेज द लॉर्ड सगळ्या त्या क्रावडा पैकी त्या एका चेडवाक जबरदस्ती ओडून हाडलें आवयन आनी सगळ्या क्रावडा भितर पयल्यान त्या चेडवाक जेजून एनकावंटर केलें प्रेज द लॉर्ड
आतांय तुम्ही पळया कॉलेज जावन येवन हांगा आराधनाक एक वर ते बसता आतांय सगळें जिवीत त्या चेडवाचें परिवर्तन जालें प्रेज द लॉर्ड एक एनकावंटर केल्ल्या वरवीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तशेंच म्हजें एनकावंटर केलें हांवें चिंतूना मागीर पाद्रेपण हांवें घाल्ली ड्रेस कोड सांगली कळ्ळें पॅन्ट घाल्लें त्या वेळार रँगलर पुरा बारीक बॉश रँगलर पुरा बारीक कॉस्टली रँगलर हांवें रँगलर व्हाईट पॅन्ट रेड शर्ट घाल्लें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पाद्रेपान सांगलें तें व्हाईट पॅन्ट आनी रेड शर्ट घाला त्या तरणाट्याक जेजून आपडलें प्रेज द लॉर्ड थंय म्हाका एनकावंटर केल्लें त्या दिसा हांव रडिल्ल्याक लेखना म्हज्या जिवितांत म्हजें तें आसलें खोटेपण म्हजें तें आसलें वायट संवयो म्हजें तें आसलेलें पिवोणें म्हजें तें आसलें वायट फ्रेंडशीप सगळें जेजून काडून उडयलें त्या दीस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या दीस हांव एंट्री जालो 72 मेंबरा पैकी प्रेज द लॉर्ड आज देखून सांगचें तुमकां जर ह्या 72 मेंबरांत त्या 22-70 जणांच्या ग्रुपांत एंट्री जायचें जाल्यार तुमच्या जिवितांत जेजून आज तुमकां एनकावंटर करीचें तुमचें जिवीत बदलचें प्रेज द लॉर्ड आज आसले बरी आज सकाळीं फाटीं येताना तुमी आसूंक नसो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तसलें जिवीत जायचें त्या दीस हांवें निर्धार कान गेलो त्या दीस म्हजें जिवीत बदललें त्या दीस जेजू मोग अनुभव केलो जेजू कोण म्हूण म्हाका कळ्ळें म्हाका कित्याक ह्या संवसाराक धाडला म्हूण कळ्ळें म्हजें मिसांव कितें सगळें एका एक पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें प्रेज द लॉर्ड त्या दीस सगळें सांडलें हांवें म्हज्या रुमा आदले पटी बॉम्बे साक्स दिल्ली बॉम्बे साक्स दितना एकलो फॉरीन तावन आयिल्लो त्याच्या घरा फुल्ल विस्की आसली स्कॉच आनी बुरा सगळी विचारली हांवें म्हजी साक्स सांगली हांव त्या दीस घरा गेलो म्हज्या घरा त्या वेळार हांव एर इंडियान काम करतालो एर इंडियान पुरा विस्की पुरा मेळटा न्ही फ्लायटांची पुरा ती म्हज्या घरान 36 ब्रँड आसली 20 लिटर ब्लॅक ग्रेप वायन 20 लिटर व्हाईट ग्रेप वायन कित्याक म्हळ्यार अरियका ब्रेस्तारा सांजेर म्हजी पार्टी चलताली आनी शनिवारा सकाळीं एंड जाताली म्हज्या घरान तितले फ्रेंड्स येताले तितले पियोवणे आसले तितले सगळें आसलें त्या दीस गेलो हांव घरा समी आज म्हाका तुजें एनकावंटर जालें कित्याक देवाचें उतर सांगता देवाचो नाजीर जायचें जाल्यार ताणें खंयचेच वायन ह्या दाकां सोरो ह्या खंयचोच सोरो ताणें आपणूंक नजो त्या वेळार मात्र पवित्र आत्मा तुजे थंय वस्ती करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तो पवित्र आत्मा तुका बिलकुल मागीर सांडून वचना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमचे थंय पवित्र आत्मा ना म्हणून न्ही आसा पूण कितल्या माट्टार आसा तो वाडला गी आज तुमची प्राय कितली त्या प्राया खातीर तो पवित्र आत्मा तुमचे थंय वाडला गी याक तुमी प्रायाक वाडलात पवित्र आत्मा LKGंत आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज चिंतून पळयचें मोगाच्या भावा आनी भयणी सगळें आले म्हजे कडेन मागीर 2 क्रेट बियर आसली म्हजे कडेन सगळें हांवें टॉयलेटाक वतलें कोणाक ते दिवना टॉयलेटाक वतलें त्या दीस सलाम केलो त्या सोऱ्याक आज मुसर म्हज्या घरांत सोरो दिवंकी ना सोरो पियोवंकी ना कोणी आयल्यारी ना कितेंच कित्याक म्हाका देवाची सेवा करूंक जाय प्रेज द लॉर्ड देवाचो मोग आपणूंक जाय जेजूच्या लागीं म्हाका रावूंक जाय त्या खातीर हें सगळें सांडलें तुमी सांडूंक तयार आसात गे पळया 72 ग्रुपांत येचें जाल्यार हें करूंक आसा ना जाल्यार त्या ग्रुपांतले भायर मागीर आनी एक ग्रूप ना आनी एक ग्रूप एक तेगांचो ग्रूप जाकब जुवांव आनी पेद्रू आनी एक 12 जाणांचो ग्रूप आनी एक 22-70 जाणांचो ग्रूप आनी एकल्याचो ग्रूप आसा खंयच्या ग्रुपांत रावतात तुमी हें पुरा करता वायट करता जाल्यार त्या एकल्याच्या ग्रुपान तो तसो डीन तो मेन मेंबर तो कोण हां जाय जाल्यार वसा म्हाका कितें करूंक ना आज देवाची आशा तुमी त्या ग्रुपांत कोण्णे वचूं नजो प्रेज द लॉर्ड देव तुमचो मोग करता देव तुमकां वेंगेन घेता देव तुमकां पटलून धरता
देव तुमकां हर एकल्याचो मोग दिवंक तयार आसा. देव तुमकां गूण करूंक शकता. देव तुमकां संपूर्ण जावन सुटका दिवंक शकता. देव तुमकां नवें जिवीत दिवंक शकता. त्या कुंभारा बरी पळय, जरम्याक सांगलें सेरेस्पर देवान कसो कुंभार करता तें म्हाका इस्रायल परजे करूंक जायना गे. आज तुमकां तशें करूंक देवाक जायना गे. खंडीत जाता. तुमी तयार आसात गे. तुमी तयार आसात गे. तुमी तयार आसात गे. देवाचो नाजीर जावंक तयार आसा गी. देवाचो सेवक जावंक तयार आसा गी. देवाच्या लागीं रावंक तयार आसात गी. देवाक मोगान आराधन करूंक तयार आसात गी. वय म्हण 4 जाणांनी मात्र म्हळें. प्रेज द लॉर्ड. कोण वय म्हणटा दोनी हात वयर घालून ताळयो बेटा जेजू घट्ट ताळयांनी. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळया उपरांत संतोषान वचून तो आपले आस्त बदीक सगळें विकता आनी शेत मोलाक घेता. प्रेज द लॉर्ड. आस्त बदीक सगळें विकता. गरजच ना. म्हाका आनी तुका सोमी मेळ्ळ्यार पुरो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेजू एकलो मेळ्ळ्यार पुरो. हांवें आस्त बदीक पुरो सांडलें. कांय ना. आतां हांव कोडयाल रावता जाल्यार 2 सेन्साच्या जाग्यार ल्हानशें घर बांदून रावता. 2 सेन्साच्या जाग्यार. देवान कांयच उणें करूना. प्रेज द लॉर्ड. पयलें कितली पिडा. त्या पाद्र्यापान ते दाडा सांगलें न्ही 13 ऑपरेशनां. म्हाका 13 ऑपरेशनां म्हाकाय जालीं. ते दीस पाद्र्यापा पळोवन आसुल्लो हांव. पूण 13 ऑपरेशनां म्हजीं जालीं. पूण देवान म्हाका सांडून घालूना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूं खंयची तुका देवा सांगत आसाय जाल्यार आज 72च्या ग्रुपाक तूं येताय जाल्यार खंयची पिडा शिडा आयल्यार तुका ताचे उपरांत 1 स्टेप वयर लिफ्ट करता देव. नवें रिव्हेलेशन दिता. नवें उगडापें करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हांव सदारण 1 म्हयन्यांत तावन घरांत आसा. खंय वचोंक जायनातलें तितली पिडा म्हाका आसली. 1 म्हयन्यांत हांव संतोष पावता. म्हाका रेस्ट दिलें देवान 1 म्हयनो. पोर ब्रेस्तारा फस्ट मूडबिद्रे वचून हांवें सुवार्ता परगट केली. सदारण 1 म्हयन्या उपरांत आज 2nd हांगा येवचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण हें पुरा उगडापें जाल्लें. आज कितें तुमकां हांवें शेअर केलें तें सगळें उगडापें जाल्लें. त्या 30 दिसांनी देवा सांगता रावल्या वरवीं उगडापें जालें. प्रेज द लॉर्ड. नव्यो संगती देवान कळीत केल्यो. तुवें कितें करी जाय 72च्या ग्रुपाक येचें जाल्यार म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून चिंता करनाकात. पिडा शेडा आयल्यार तुमकां आनीक देव वयर उबारता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जुजाक पळया त्या पंतीपराच्या हाका इकून सोडलो. पूण सर्वेस्पोर देव सांगता हांव ताच्या सांगता आसुरलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पंतीपराक तो मेसवलो. पंतीपराचे सगळे अधिकार ताका दिलो. ताच्या बायलेक एक सोन्न पूर ताका दिलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो अधिकार जालो. सगळो मेन अधिकारी तो जालो जुजे. आज तूं जेजूचेर पातयेनी दवर. जेजूचेर विश्वास दवरून तुजी वायट सवय सांडून तुजी वायट कामां सांडून जेजू ते येता जाल्यार जेजू तुका उंच उबारतलो. जेजूच्या सांगता तुका दवरतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 ह्या संवसारांत जियोवच्या की बदलाक जेजू सांगता जियोवचें. कितलो गे संतोष म्हाज्या भावा आनी भयणी. 25 वर्सां हांव तो संतोष अनुभव करते आसा हांव. म्हजो देव तुका बिलकूल सोडिना. म्हाका कशें देवान राखलां सांबाळलां तुकाय आज तो जेजू राखता आनी सांबाळता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून आज कितें तुजी ग्रेस्त गाय आसा, कितें तुजे गर्भादीक आसा, कितें तुजे भांगर आसा, तें खंयच्याकी कामाक येना. तें सगळें सांगा जेजूक आपणाया. प्रेज द लॉर्ड. त्या मनशान पळय सगळें आस्त बदीक इतलें आनी 1 मोती आपणावच्या खातीर तो जागो काण गेलो आनी तांच्या मोतींक काडलें. आज हे मोती आमचे. हे मोती आमी आपणायचे. हे मोती संवसाराच्या कणशाय कोणाकी मेळना. आज म्हाका आनी तुका भाग दिला. हे मोती आपणावचे. तुज्या गरदाराक चिटपून रावं नाका. तुजें आस्त बदीक तुजें जिवीत जायना. हांवें सांगलें न्ही पेटेन खंयचेंय दवरनात. दवरता ते ना. लास्टाक तुमकां हात बांदून एक कुरीस मात्र दितात. प्रेज द लॉर्ड. दुसरें कांय व्हरूंक जायना. आमच्या जिवितांत कांयच शाश्वत न्ही. हें पुरा टेम्पररी. जेजू मात्र परमनंट आमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
हालेलुया. एक तुमच्या जिवितांत कंत करनाकात, फाल्यांची कंत नाका. जेजू सांगता जी येताय जाल्यार तुका फाल्यां कितें जायचें म्हणून देवाक गत्ता ते तुज्या बागला खंडिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जर म्हाका कितें आशा जाय जाल्यार फाल्यां कांय तरी खावंक जाय म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं म्हज्या बागलाक येता, कोण तरी हांडितात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव ही इज द प्रोवायडर. यहोवा हिरे म्हळ्यार प्रोवायडर. तो तुज्या गरजांनी पावता. फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 19 सांगता देवाची भुरगीं तुमी जाल्ल्या वरवीं जेजू ते आमकां दराळ संपत्ती आसा, तो आमच्या सर गरजांनी उदारपणी पावता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून मगच्या भावा आनी भयणी आमची सक्रिबीस करूंक आसा. रायांचें पयलें पुस्तक 19 अध्याय 19 वाक्य. 1 King chapter 19 verse 19. आज आमी तशें जायचें. रायांचें पयलें पुस्तक 1 King. एलिया भायर सरलो एलिया भायर सरलो आनी ताका शापाटाचो पूत एलिशा मेळ्ळो. शापाटाचो पूत एलिशा मेळ्ळो. एलिशा मेळ्ळो. हो 12 बैलांची जोतां घेवन कोसतालो. एलिशा 12 बैलांची जोतां कोसतालो. 12 बैलांची जोतां कोसता कितलो ग्रेस्त म्हणून चिंता. हॅलो, तुमची ग्रेस्त काय त्याच्या मगर कांयच नाही. त्या टायमार कितलीं जोतां? 12 जोतां कोसतालो. आनी 12वें जोत कोण कोसतालो? एलिशा. ताणेंच धरले. ताणेंच धरलें 12वें जोत. एलिशा ताचेशीन गेलो आनी एलिशा ताचेर गेलो आनी ताणें आपलो शेलो ताचेर घालो. एलिशा कांय उलयना, ताचो शेलो ताचेर एलिशार घालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एलिशा कालें करता मागीर? कालें करता? एलिशान बैलांक थंयच सोडलें बैलांक थंयच सोडलें आनी तो एलिया फाटल्यान आनी गेलो एलिया फाटल्यान गेलो. एलिशानी ये म्हणून फॉलो कर म्हण सांगलाय. काली शेल उडयल्ले. पळया, एलिया प्रवादी 8 महान अद्भुतां केल्लीं पवित्र पुस्तकांत आसात. कितलीं? 8 महान अद्भुतां. कोणेंच करूंक जायना इतलीं अद्भुतां एलिशान केल्लीं 8 आसात. प्रेज द लॉर्ड. कितलीं? आतां एलिशाचो शेलो कोणाचेर घालो? एलियाचो शेलो कोणाचेर घालो? एलिशार घालो. एलिशा पवित्र पुस्तकांत 16 महान अद्भुतां केल्यान ताणें. एलियान कितलीं केल्लीं? 8. तर ताचो शेल्लो घालो बरें. एलियाक काल एनॉयंटींग मेळ्ळें. एलिशाच्या की डबल एनॉयंटींग एलिशाक मेळ्ळें. एलिशा 16 अद्भुतां केलीं. प्रेज द लॉर्ड. कितलीं अद्भुतां? 16. एलियान कितलीं केल्लीं? 8. आज तल शेलो आज जेजू तुमचेर घालता. तोलो शेलो एलियान घाल्लो, एलिशाचेर घाल्लो शेलो आज जेजू तुमचेर घालता. जेजून कितलीं अद्भुतां केल्यांत? लॅक मेतनात. तर तासो शेलो तुमचेर पडल्यार तुमकांय अजपानी अद्भुतां करूंक जातात की ना? जातात. प्रेज द लॉर्ड. एलिशा तासो एकलो सिसारलो, ताचेर ताणें शेलो घालो. कोणें? आनी तो थंय एकलो कोडकार एलिशा प्रवादेसरच्यान आयिल्लो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. नामान म्हणलो कोडकार आयिल्लो आनी ताणें आस्त बोद कितलें पुराय इस्रायलाक हाडिल्लें त्या प्रवाद्याक मेळो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी एलिशा भायर आयलो. ताचेडें कांय काण घेवन वचू 7 पटी न्हय तूं बूड तूं करेक्ट जाताय म्हळें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण नामान आयकोना. मागीर साकारीन सांगले हाडे. ताणें सांगलें व्हडलें काम कांय करूं ना, तुका 7 पटी बूड म्हूण सांगलें. वच बूड बरें जाताय न्हय. वचून बुडलो. पूण ताचो शीस आसलो पळय. कोण? एलिशाचो शीस. प्रेज द लॉर्ड. इतली ग्रेस्त काय आनी कांय काण घेवना. एलिशान कांय काण घेवना. हो मनीस ताच्या फाटल्यान धांवलो आनी ती एलिशा आस्त बोदीक म्हाका दी म्हणून काण गेले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळय आतां एलिया प्रवादीन कितलीं अद्भुतां केलीं? 8. एलिशान कितलीं गेलीं? 16. तर ताणें कितलीं करी जाल्लीं? 32 करी जाल्लीं. वय की न्ही? ताच्यान एक अद्भुती करूं ना. कित्याक आस्त बुदका फाटल्यान गेल्ल्यान ताच्या एनॉयंटींग देवान काण उडयलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
एलिशा प्रवादीन ताचे तावन काण सोडलो ताका इतकी अजापान अद्भुतां करूंक जावना. आज तुमी कालें करतात पळया. आज एलिया प्रवादीचे एनॉयटिंग, एलिया प्रवादीचे एनॉयटिंग एलिशा प्रवाद्याक मेळ्ळें. एलिशा प्रवादीचे एनॉयटिंग आज म्हाका आनी तुका मेळाचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमी कोणेंत आज खाली हातांनी घरा वचून नजो ते पवित्र आत्म्याचे एनॉयटिंग काण घेवन मागीर आसतलें तें एनॉयटिंग, मागीर आसतलें हिलींग, मागीर आसतलें तुमकां डेलिव्हरन्स. त्या दाळा तुमी सुटका जोड न्हू, तो शलो काण घेवन तुमी घरा वचचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ताल्यो पेट्टा जाल्यार घट्ट पेटा. म्हाका नाका जेसू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हाले. जुआंवचो बांजेल 5वो अध्याय 30 आनी 5 वाक्या सांगता आमी कितें जाय जें म्हणून सांगता. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 35 जेजू चिंत उतरां. जेजू कितें सांगता म्हाका आनी तुका कितें जाय जें ह्या संवसारांत. जो हांव एक जळतो आनी परजळीत दिवो जावन आसलो. जो हांव एक जळतो आनी परजळीक दिवो जावन आसलो. जो हांव बावतीस भाशेन जेजू सांगता. प्रेज द लॉर्ड. तो कालें जाल्लो, कालें जाल्लो जळतो दिवो जाल्लो. आज तुज्या कुटुंबांत तुवें जळतो दिवो जायचे. दुसऱ्यांची चिमणी पालवोवची न्हय. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या मसरान तुज्या आंतवानी कालें कुटुंबांत पाड करूंक वचनाकात. कितेंत उलोवंक वचनाकात, वायट उलोवंक वचनाकात. कोण तुमकां विरोध करता एक दीस पडटलीं ती. तुमी तांकां विरोध करता जाल्यार तुमी पडटल्यात एक दीस. प्रेज द लॉर्ड. तुमी केदींच पडूं नजो म्हणून आयचे नायट विजील तुमकां देवान फावो केला. प्रेज द लॉर्ड. तुमी सदांच नीट उबे रावचे, सदांच तुमची तकली उखल धरीचे आनी देवाक एका निजा देवाचेर पातयेनी दवरून तुमचें सगळें कुटुंब चलयचें म्हणून आज जेजून तुका आनी म्हाका आज हांगा हाडला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. माथेवचो एवांजेल 16 अध्याय 20 आनी 4 वाक्या सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 24. उपरांत जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो. उपरांत जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो. कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक कोणाक खुशी जर आसा म्हजो पाटलाव करूंक आसा 72 मेंबरांत कोणाक जॉईन जावंक आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून तो दी. आपणाक कसो तो इन्कार करून दी. हांव कांयच न्ही, इन्कार करून दी. देवान म्हाका उपयोग केल्यार मात्र हांव आसा. प्रेज द लॉर्ड. देवान मात्र आज म्हाका यूज केल्यार म्हाका यूज जावता. प्रेज द लॉर्ड. देवान म्हाका आज आशिर्वाद दिना जाल्यार म्हजे कडेन कांय ना. प्रेज द लॉर्ड. आतां जॉबाच्या जिवितांत देवान दिल्लें कोणें काडलेलें? तो देवान काडलेलें म्हणलें. देवान काडलेलाय कोणें? सैतानान परमिशन करून जॉबाक दिल्लें पुरा काडून व्हेलें. प्रेज द लॉर्ड. पूण देवान परत ताका दोड्या मापान दिलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर तुमच्या जिवितांत आज तुमच्या जिवितांत खंयचें सैतानान तुमचें समाधान लुटलां जाल्यार, तुमच्या जिवितांत आज रिणाचे भार तुमकां दिल्या जाल्यार, आज त्या सैतानान तुमकां निराशपण हाडलां जाल्यार, आज तुमच्या कुटुंबांत झगडें जालां जाल्यार हे सगळें सरस्वर देव काडून उडयतलो. धरत्यान समाधान तुमकां दितलो, धरत्यान भलायकी दितलो, धरत्यान सगळें संतोष दितलो, सगळें धरत्यान तुमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुमकां कांय तरी भितर भोगता गे. हॅलो. भितर कांय तरी इल्लोसो तरी उजो पेटोवंक सुरू जाला गे. हॅलो. काल घाता पेटोवंक सोडटात गे थंय उदक पावल ओडटात. पेटोवंक सोडा, पेटोवंक सोडा, पेटोवंक सोडा तो उजो. आज देवान तुमकां उतार एक नीस जावन म्हाका प्रेज एंड वर्शीप करून बरें कर, नारादान कर, सगळें मुखार व्हरूंक जाय आसलें. पूण देवान म्हाका कितेंय करूंक सोडूं ना. देवाचें उतार दिवंक सोडलें. आज म्हाका गुंतू ना काल्या खातीर म्हणून. तें तुमच्या खातीर मोगाच्या भावांनी भयणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक वर्तो दीस वर्ती रात देवान तुमकां फावो केल्या. तुमच्या जिवितांत हे दोन तुमकां फावो जायना इतली रात देवान तुमकां फावो केल्या. आयची रात तुमकां सुटकेची रात, आयची रात तुमकां बेसांवाची रात, आयची रात तुमकां सोडवणेची रात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हर गांव तुका समिया जेजू.
अगलाब तुका समिया जेसू वंदन तुका समिया जेसू आराधन तुका समिया जेसू अर्चिता तुका समिया जेसू हालेलुया 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 आणि तिसरें जावन आमकां आमी समर्पण करून दिजे देवाक प्रेज द लॉर्ड कंप्लीट सरेंडर आमचे पळय एक एक फावटी आमी आमचे भितर एक हाम भाव आसता न्ही प्रायड आसता न्ही प्रायड आसल्यार दिंबेर पडोवन सरपडोवन जेजूक नमस्कार करूंक जायना प्रायड आसल्यार जाता गे जायना सोडिना ते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हें पुरो आमी सबमीट करचें हें सगळें सरेंडर करचें हें कितेंय दवरून देवाक आराधना करूंक जायना प्रेज द लॉर्ड म्हाका बिलकूल जायनातलें दिंबेर पडचें सोडूं समर्पण करचें तें सरपडचें म्हाका बिलकूल नाका आहलें प्रेज द लॉर्ड पूण सगळें करचें बरी देवान केलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज तुमी सगळें सरेंडर करया देवान तुमच्या जिवितांत सरेंडर करचें बरी करनाकात सरेंडर करचें कशें म्हणून म्हाका गोत्ता देवान कशें म्हाका केलां हांगे म्हणून म्हजें तें आसलो अहंकार म्हजें तें आसलें गर्व म्हजें तें आसलें पिशेपण सगळें काडच्या खातीर देवान मस्त काम केलां म्हज्या जिवितांत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून हांवें सांगचें तुमकां तशें जावचें नाका ताचे पयलें सरेंडर जाया प्रेज द लॉर्ड सबमिशन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सेकंड किंग दुसऱ्या रायाचें पुस्तक 5 अध्याय 20 आनी 6 वाक्यांत आमी वाचया सेकंड किंग रायाचें दुसरें पुस्तक 5 अध्याय 20 आनी 6 वाक्यांत एलिशान ताका म्हळें तो मनीस आपल्या रथा वयलो देवून तुका राखून रावतना हांव आत्म्यान थंय हाजीर नासलो म्हूण तूं चिंताय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ओ एलिशाचो सीस गेहाजी नांव कालें ताचें गेहाजी दवरलो कोणा कितें त्या कोण नामाना सरसीन ताचे आस्तबदी कान घेवंक पळया ते दळा तो म्हणटा पूण एलिशान ताका म्हळें तो मनीस आपल्या रथा वयलो देव न्हू तुका राखून रावतना हांव आत्म्यान तुजे सांगाता नातुरलो गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एलिशान सगळें पळयलां गेहाजी वचून कितें करता म्हणून प्रेज द लॉर्ड तुज्या जिवितांत कितें करताय सगळें पवित्रत्म पळयता सगळें खंयचेंत लिपोवन दवरूंक जायना प्रेज द लॉर्ड देखून सरेंडर कर तुज्या जिवितांत कितें आसा कालें आसा सगळें पवित्रात्म्यान पळयलां तुका आनी एक फावटी आनी एकल्यान कोणें सांगचें म्हूण ना पवित्रात्म्यान सगळें पळया हांगा क्लियर सांगता गेहाजी वचून नामान चर्चीन वचून ताची आस्त बदीक पुरो अर्दो वंटो काण घेता आसतना एलिशा थंय नातुरलो जाल्यार म्हणटा हांव आत्म्यान थंय आसुल्लो हांवें तुवें कितें करताय म्हूण पळयलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून तूं खंय वचून कितें करताय सगळें पवित्रात्म पळयता देखून कांय वायट करूंक वचनाका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मागीर मुखार सांगता पळया 27 वाक्या नामानाचें कोड तुका आनी तुजे संततीक सदां सर्वदा लागून आसतलें कारण पळया एलिशान एलिया प्रवादीन 8 अद्भुतां केल्ली एलिशान 16 अद्भुतां केल्ली गेहाजीन 32 अद्भुतां गरजेची आसली पळय की न्ही पूण ताका काल जालें पळया ते दळा एलिशा म्हणालो पळया नामानाचें कोड तुका आनी तुजे संततीक सदां सर्वदा लागून आसतलें गेहाजी गेलो लागाडती गेलो ताचे कुटुंबी गेले आज तुमची कुटुंबां तुमी होगडाय नाकात तुमची कुटुंबां होगडाय नाकात आज तावन जेजूच्या समकार तुमी आसात वायट कामां सगळीं सोडा खंयचीं नाकात गेहाजी कितें जालें पळया गेहाजीच्या जिवितांत कितें जालें आस्त बदक आसोवन गेलो नामानास चिंतावलो अर्दो वंटो काण गेलो पूण एलिशान कालें सांगलें नामानाचें कोड आतां कोणाक लागतलें तुका लागतलें आनी तुज्या कुटुंबाक लागतलें संततेक तूं संतत उदी आसता म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून ह्यो संगती आमी गमना काडया ह्यो संगती देखून आमचें जिवीत समर्पण करून दिया सबमिशन
टोटल सबमिशन. आज हांव कितें आसा जाल्यार जेजू खातीर मात्र आसा. हांव जियेता जाल्यार जेजू खातीर ते जियेता. प्रेज द लॉर्ड. सगळे आमी एक घडी भर उबे रावया. दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. एक घडी भर आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागया. पवित्र आत्म्या, म्हाका तुज्या आदारा कालखाण घे. म्हाका तूं चलय पवित्र आत्म्या. म्हज्या जिवितांत तुजो आदार म्हाका दी. ह्या संवसारांत हांवें कशें जियेचें, कशें म्हजें कुटुंब चलयचें, सगळें म्हज्या जिवितांत म्हाका कळय पवित्र आत्म्या. तूं मात्र म्हजो सांगाती जा. म्हज्या जिवितांत तुजो सांगात हांव आशेतां. हे पवित्र आत्म्या, म्हज्या जिवितांत हे पवित्र आत्म्या. दोनी हात वयर घालया. एक घडी भर पवित्र आत्म्याची मजत मागया. हालेलुया 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 ईर बाबरे कलवरदग शंदर बरे करबर रखलवरदग शंदर बरे करबर रखलव जीसस. The mighty anointing of the Holy Spirit. Oh Lord Jesus, touch them, heal them and set them free, Lord Jesus. Let your fire fall upon them, Lord Jesus. Lord Jesus, anoint them, Lord Jesus. Take them in your, Lord Jesus, vineyard, Lord Jesus. To walk in your vineyard, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.